गोंयक रांदो खूंय मेल्याय रे, जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो साश्टी भाशेन. पयले सुवातेर मुखेल खबरो. वास सोंसूं जायना असलो सोंसड्या वयलो दोंगरा कापोत गायल्या. पावसा तयारी कोताय खंय ती. तालिगांवच्या जिगांत हुंदरान सांगिलां पणजे काम बरें जायना म्हूण आपूण आत उबात म्हूण. एलिसां परतूं येयलें कितें, कित्याक तो कुडतोर तालो जाग जाला. मडगांवां पुरमेंताचें फेस्त पूण फेरयां भायले शॉपवाले कोताय बेस्ट. आतां पुराय खबरो. गांवां एकच पासून दोंगर आसल्या कितें सोबाय आट रे. थोडे लोक ते दोंगराचेर बसून इन्स्पिरेशन घेवन काणयो ओ पोएट्री बरयताय. मोग करनारां पासये वयताय. पूण हो हांव उलयता तो दोंगर दुसरे भाशेचो. पयसून चोयल्या मावंटेन क्लायंबींग प्रॅक्टिसाक बेस्ट आस म्हणून जाता ते सोलो. पूण हे दोंगरा लागीं पावता पावता नाकात वच पडटा, ना जाल्यार तुगे गांयदोड्यांक गांठ पडटली. हो आनी हुंयचोय न्हू, पूण हांगे फामाद सांसड्या वयलो गार्बेजी दोंगर. सुमार 10 वर्स मायजू जालीं हे गार्बेजी हुंय ट्रिटमेंटा प्लांट बांदलोलो. तरी पूण सायबा बोगोश हो दोंगर केद जालो रे. हो दोंगर पावसा पयलीं धांकूं पडटा, ना जाल्यार तेजी सारकी आटयलो कडी असो भायर रस्त्यार पावता. हो दोंगर प्रायवेट मडगांवच्या मुन्सिपालिटीन बांदलोलो. हे मुन्सिपालिटीन हिशोब नासलो कावन्सिलर येयले कितें पयशे घेयना आसतना गेले. कावन्सिलरू कित्याकू 100 जाण चीफ मिनिस्टर पासून येवन हें काम हातीन घेवन हाय पावरा कमिटी काडून सगळे व्हडले भाशण दिवन कृत आनी दड मोडून गेले. निमाणे खूंय गेलो रे खूंय ना, कितें केलें रे कांय ना म्हणपा जाला. हो गार्बेजी दोंगर दिसान दीस वाडत आसा. तो कित्याक काबार करूं जायना तो एक व्हडलो प्रश्न उबो जाला. हो तरी मिना दोंगर जालोलो 1 म्हयन्या मदें फ्लॅट कोता आसले. पूण हो गार्बेजी दोंगर हेका वास माता. आतां तो दोंगर फ्लॅट कोतो जाल्यार तेका एकूच उपाय आसा. लोकांनी एकठांय जावन मडगांवची मुन्सिपालिटी कावन्सिलरांगे ऑफिसां 3-4 म्हयन्यां ते गार्बेजी दोंगरार शिफ्ट करूं जायी. डेली थिंग बसून काम कोराय म्हूण. कितें कोण 2-3 म्हयन्यां मद दोंगर काबार जाता वो जायना तें चोयाय. मडगांवकारांक कापुस्ताद आसा. तालिगांवच आख्खांत हुंदरान एक तेंपार उबो रावन पणजेकारां सांगलोलें पासियेंस काड्याय. पणजे एक चकचकीत आनी स्मार्ट सिटी जाता म्हूण. आवयस हें आयकून लोक कितू हुशाल तरी. मागीर ते हांगे पणजे बापान आनी पुतान एक स्पिरीट सांत सोदून काडलो. सेंटरान दूद डाळो आहले न्ही रे म्हूण ते स्पिरीट सांताक आत क्रूट दिन विचारलें स्पिरीट सांता आमकां दाखय हांगे माणकुलें शार स्मार्ट सिटी कितको करपा जाता काय म्हूण. तो स्पिरीट सांत उबो रावलो आनी सांगिल्लें पणजे सगळे रस्ते फोडून कोमेस कोराय. पणजेकारांक दिसोलें हो स्पिरीट सांत सांगो तें आयकोंक जाय न्हू आनी पयलीं बरें दिसोलें. मागीर एक पावटी लोकांक कोणाका हो स्पिरीट सांत सगळे रस्ते एक बारा फोंडीत म्हूण ते 2 पणजेकार एकमेका चोयन तोंडां आमटो करूंक लागले. हीं सगळीं नाटकां चलताय तीं चोयन मुखेल भाजपाल्यान दोतोर तांबडो जालो. पूण ते आख्खांत हुंदरान तेगे कानां कितें तरी हुंकयलें आनी ते भाजपाल्यान दोतोरान लोकांक सांगिल्लें भिवपाची गरज ना, जुनाचे 15 तारखेर सगळीं कामां काबार जातोलीं. हें आयकनाका त्या स्पिरीट सांतान आनी फास्ट फोंडपाक कोमेस केलें. हें बरें वचना म्हूण कोणाका त्या निमाणे वखदार डेडलायनी 20-25 दीस आसाय म्हळ्यार काम फास्ट करूं जाय म्हूण तेणी गोंयच्या बारके रेड्या उबो केलो. खुंयचो रेडो मिरामार शिमटा रोस बांदून 4 वर्स काडलो तो. पूण एक मात वालो त्या हुशार भाजपाल्या दोतोराक. कित्याक तेणें सांगलोलें पणजे सगळीं कामां जुनाचे 15 तारखेर काबार जातो म्हूण. पूण ती हुंयची वर्सां जुना 15 तारीख तें मात सांगलो ना. हें वातावरण बरें वचना म्हूण चिंतून तालगांवचो आख्खांत हुंदरान आत उबारून सांगता पण हितून कित्या ना म्हूण. राव रे
म्हाका मातशें उगडास आसा. थोडीं वर्स पयलीं दक्षिण गोंयच्या लोकांनी एकठांय जावन BJP हारोवन कुडतोरे एक लांबो व्हडीचो ताल्लो इलेक्ट करून सेंटरांत हाडलो. तेज कोणा खबर आसा? हालीं कोणें चोयलें तेका? तो ताल्लो आजून ताजो आसा काय पोमशेल रे? म्हज्या काना कोणें म्हणलां तेगे आतां 5 वर्स काबार जावपा जालें म्हूण तो आतां पोत्तून जाग जालो हूंय. इतलें न्हू, तो आतां हाती ताट घोंस्टून म्हूट हूंय. एलिसांव बोगले पावलें सोगले जाग जाय गोंयकारांदो, सोगले जाग जाय. अर्रा कोण जाग जावपा खबरो कोत्ती चोय. अरे दुकरा म्हज्या भावा, तूं कितें चिंत ना आपणागे इदार इश्पा भायर पावले म्हूण. नया लोकांच्यान दी मरे. आतां तो पोत्तून आस कोत हांव लांप्याव सोगल्यांक सांगोतां. गोंयकारांदो जाग जाय. हांगे तालो पोमशेला देखून सांगोता. ते घोस्त नासलो ताल्ल्या फाटल्यान धांवन टायम वेस्ट कोन्नाकाय. गोंयचे न्हंयक जाय ते भाशेन नुस्तें आसा. बरें पागेर मारे आनी विचून काडाय. पूण कितेंय कराय ते आबेसी कोण आसलो बैला मात उबी कोन्नाकाय. गोंयकारांदो मातशें शिडूक रावाय. COVID-19 2 वर्स धुमसोड घालून आमगे काबार केलें. आनी आतां खंय डिजीज X म्हूण भायर सरला. हांव नक्को हेंवूय दुयेंस मेड इन चायना काय म्हूण. आनी आतां वाशीन तयार करता कंपन्यो पोत्तून आसूं लागले हूंय. बरें लागना म्हाका. गेल ते पावटी ते दया हाडा मनशागे सेरमांव आयकोन हांवें 4 फावट वाशीन गेलीं. आनी आतां सांगताय तेंकां इश्पा भायर सायड इफेक्ट आसा म्हूण. म्हाका उगडास आसा. म्हजी माय भुरगेपणार म्हाका घेवन माया म्हयन्या मडगांव वताली पुरमेंता फेस्ता वेपार घेवपाक. गोंयां एक चाल आसलोली त्या तेंपार. लोक माया म्हयनो काबार जाता पुरमेंत एकठांय कोतालो. तांबडे मिरसांग्यो, भिंडा सोलां, चेरीसां, पिय, मोटे सोले, हार्या बांगडे, केसुंगटां आनी हेर जायते वस्तू. चड सांगना म्हज्या तोंडार रुचेन लुची सुटोता. पूण आतां थिंग चोवपाक गेल्यार चडशे दुकानवाले हांगे भायले सोयरे. ते पुरमेंता वस्त खंय विकताय तरी. सगळीं चुरीदारां, टी-शर्टो, काल्सां, हुमसां, नायट्यो, अंडरवेरां, पातळ तुवाले आनी बंकाको दोपरांको पिंजलो जीन पॅन्टां विकताय. तेंगे चोयन आयकों येता ते भाशेन मडगांवचे अधिकाऱ्यांनी ते पुरमेंता इस्टॉल घाताय तेंगे फी भरपूर वाडयली हूंय. हें कारण एकूच जावपा जाता. ते अधिकारी आपणा लोय पावसा पुरमेंत एकठांय करूं सोदताय आसतले. कितें कोत्ताय रे बाबा, एश केल्या बोंबय पावताय. बरें रे दुसरे मंगळारा मेळया. गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयता मुगे काणयो मोग आसूं. दिस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.